इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तान फाउंडेशन दिनाच्या निमित्तात व्यासपीठार म्हज्या बरोबर आसात ह्या संस्थेचे अध्यक्ष श्री दशरथ परब, तशेंच ह्या संस्थेचे मेंबर सेक्रेटरी बाब दिगंबर काणकोणकर. म्हज्या हस्ते ज्या महान विभुतींचो जो आज हांगासर फेलिसिटेशन जालें तितूर सगळ्यात पयली पद्मश्री श्री विनायक खेडेकर, त्याच बरोबर साहित्यीक श्री पुंडलीक नाईक, तसेच साहित्यीक श्री उल्हास प्रभुदेसाय आणि पद्मश्री श्रीमती मारिया अरोरा कुतिनो ज्यो आज हांगासर पावल्यो ना. म्हज्या समोर आशिल्ले गोंयांतल्यान आयिल्ले वेगवेगळे नामांकेचे बाकीचे सगळे साहित्यीक कोंकणी अकादमीचे अध्यक्ष आसात. त्याच बरोबर मिनेजीस ब्रागांजाचे उरलेले सगळे पदाधिकारी बसलेले आसात. मोगाळ भयणीनो आनी भावानो, काही अवघी भुरगीं हांगासर आयिल्ली आसात, तांचें खूब खूब हांव अभिनंदन करतां. संस्थेचे अध्यक्ष श्री दशरथ परब हांच्यांनी उलयता आसतना सांगलें की पोर्तुगीज काळात म्हणजे जवळपास आमी गोंय मुक्त आज 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता, आझादी का अमृत महोत्सव मनयता, देशाची 75वी वर्सां मनयता. बट गोंयांतले तेन्नाचे साहित्यीक 150 वर्सां पयलीं तांकां खंय तरी दिसलें की साहित्यीक चळवळ चालू उरपाक जाय, म्हणून कदाचित तांच्यांनी पोर्तुगीजाचेर बरोचसो प्रेशर हाडलो आसतलो आनी तेंच्या प्रेशराचेर येवन इन्स्टिट्यूट दी वास्को दा गामा काय आसना, बट तेंच्यांनी ही साहित्यीक संस्था सुरवात केली. आनी ताकाच लागून आजून एक गजाल म्हणजे हातूंतल्यान साहित्य निर्मिती जावची, सांस्कृतीक चळवळ फुडें वयची म्हणून मराठी, कोंकणी, हिंदी, इंग्लीश, कदाचित तेन्ना पोर्तुगीजूय आसतलें. म्हाका दिसता उल्हास प्रभुदेसाय बाब सांगूंक शकतले कदाचित पोर्तुगीजांतूनय ह्या संस्थेंतल्यान लेखन, देवाण घेवाण, कार्यक्रम अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली जाल्या आसतल्यो. ज्या संस्थेक 150 वर्सांचो इतिहास आसा, 150 वर्सां वेगवेगळी मंडळां कार्यरत जावन गेली. म्हणजे तेंचो टेन्युअर आतां आमी स्वतंत्र जाल्या उपरांत 3-3 वर्सांचो करता. त्या वेळार कितलो आशिल्लो खबर ना म्हाका, पण निश्चितच रित्या ह्या संस्थेचेर जे जे पदाधिकारी जे येवन गेले, जे कला क्षेत्रांत आसतले, सामाजीक क्षेत्रांत आसतले, साहित्य क्षेत्रांत आसतले, तेंच्यांनी दिसान दीस हितून चडच भर घालीत गेल्ली आसा. आनी म्हणून तर 150 उपरांत सुद्दां गोंयांतल्या एखाद्या साहित्यिकाक किंवा गोंयांतल्या एखाद्या 12वेच्या वयर गेल्ल्या भुरग्याक इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा म्हटल्या उपरांत डायरेक्टली आझाद मैदानाच्या तेंकोन आसलेली तीच संस्था न्ही, तेच वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटा तीच संस्था न्ही. म्हणून मोठ्या उमेदीन भुरगे आसतले किंवा जाणटे आसतले, चड जाणटे नेटात सांगतात म्हणजे, आनी खास करून जे वेगवेगळे विशेष करून साहित्यातले कार्यक्रम ऑर्गनायज करता आसतना इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा ही संस्था आमकां दिसता. आनी माननीय श्री दशरथ परब हांच्यांनी अध्यक्षपदाची सुत्रां ताज्या बरोबर तांची पुराय टीम हांच्यांनी हातांत घेतल्या उपरांत बाप श्री पद्मश्री खेडेकर हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे फाटल्या वर्सभर फाटल्या वेगवेगळे कार्यक्रम साहित्य क्षेत्रांतले करता आसतना दिसता. हांव खरोखरूच पुराय तांच्या टिमीचें खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी नेटान ताळी वाजून तांचें खूब खूब अभिनंदन करचें. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाच्या वतीन 150व्या दिनाच्या निमित्तात हांव पळयतालो की खरें हांव म्हाजें भाग्य समजतां, कारण म्हाका आज जेंचें फेलिसिटेशन करपाची संद मेळ्ळी, पद्मश्री श्री विनायक खेडेकर, म्हणजे कोणी तांच्यांनी आपलें हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता. बरेच जाण पद्मश्री पुरस्कार मेळपाक जाय म्हणून आपले व्हडले अर्ज करतात, येवन ते रिकमेंडेशन घेतात. म्हणजे 2-2 मुख्यमंत्र्यांचें जाय म्हणटा, कोणाचें मंत्र्यांचें पत्र जाय, ह्या इन्स्टिट्युशनाचें पत्र लाय, तेजें रिकमेंडेशन कर, आनी वयल्यान मागीर आनी व्हडलो प्रेशर घाल. अंदूचे पद्मभूषण, पद्मश्री पुरस्कार दिल्या उपरांत तुमी पळयले आसतले, म्हणजे हे फावटी राष्ट्रपतीन जेंकां जेंकां पद्मश्री, पद्मभूषण अशे वेगवेगळे पुरस्कार दिले, देशभरांतल्या लोकांक म्हाका दिसता बऱ्याचशा लोकांनी एप्लाय सुद्दां करूंक नाशिल्लें. तांकां सोदून काडून म्हणजे तेंचें नांव रिकमेंड जालें आनी ताज्या उपरांत अर्ज घेतलो. ताज्याच पैकी श्री विनायक खेडेकर आसात त्याच धर्तीचेर. कारण हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, कारण तांकां पुरस्कार डिक्लेअर जावच्या पयलीं आदले दीस राती कडेन म्हाका फोन आयलो की विनायक खेडेकर हांच्या कडल्यान आमकां अर्ज तेंचो येवंक ना
तांचे रिकमेंडेशन कितें कितें आसा म्हणजे एक गजाल लक्षात घेयात केंद्रातलें सरकार ज्या साहित्य चळवळीत काम करता हांची दखल अशा पद्दतीत घेता ती तांचे म्हणजे तांचे सगळे हेजी पुराय वयर दखल आशिल्ली बट तांच्यांनी केन्नाच ते म्हाजे कडेन तरी येवकूच ना सोड कोणाच कडेन वचूंक ना आपूण पद्मश्रीक एप्लाय करता आनी आपलो अर्ज धाड ताका एक रिकमेंडेशन दी वचूंक ना तांचो लोकवेदांतलें काम लोकसंस्कृतींतलें काम हें खरोखरूच वाखवणे जोगी आसा म्हणजे बरेचशे फावटी बऱ्याच जाणांक आपल्या कडेन कितें आहा तें कळना ताका वयल्यान एवॉर्ड दिल्या उपरांत कळटा तशाच पद्दतीचे श्री पद्मश्री विनायक खेडेकर हांचे हांव परत एकदां खूब खूब अभिनंदन करता तुमी अभिनंदनाक पात्र आसात श्री पुंडलीक दादा नायक हांच्या बद्दल हांवें कितें सांगपाचें गोंयांतले नामणेचे जर कोंकणी साहित्यीक आमच्या सूत्रसंचालन करपी निवेदिकान जशें सांगलें रविंद्र बाब केळेकरांच्या उपरांत जर नांव घेतलें वतलें आसत जाल्यार ते पुंडलीक दादा नायक हांचें की विशेश करून कोंकणींतलें मोलाचें म्हणजे आतांच्या भुरग्यांक जर साहित्य क्षेत्राची आवड क्रिएट करप हांव फक्त म्हणजे तांच्यांनी साहित्य क्षेत्रांत नाट्य क्षेत्रांत काम केलेंच केलें बट नवीन तरणाट्यांक साहित्य आनी नाट्य क्षेत्राची ओड लावपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार तें पुंडलीक दादा नायक हांच्यांनी केलें निश्चितच गोंय एक जैत कथा हें नाटक कोणी पळोवंक ना तेंच्यांनी पळोवन घेवचें कारण आयच्या तरणाट्याच्या समोर गोंयचो इतिहास कारण आमी गोंयचें 60वें मुक्तीचें वर्स मनयता त्या खातीर गोंयचो इतिहास इसवी सन पासून आतां पर्यंत हो खबर आसप गरजेचो आसा कारण बऱ्याचशा नवीन पिढींतल्या लोकांक गोंयचो सुवर्ण काळ खंयचो म्हणलो काय सांगपाक कळचो ना ते कदाचित खंयच्या तरी सरकाराच्या एक्टाचें नांव घेतले बट गोंयचो सुवर्ण काळ कदमकालीन आशिल्लो म्हणजे गोंयची ती 4 शतकां म्हणजे इसवी सन 10 पासून इसवी सन 14 पर्यंत हो गोंयचो सुवर्ण काळ आशिल्लो हें कदाचित कोणाकूय खबरूय आसचें ना म्हणून तोच इतिहास नाटक हें तेंच्यांनी नाट्य निर्मितात आनी ज्या पद्दतीत गोंयची जैत कथा गोवा एट रेट 60 हाच्या अंतर्गत आमचे राजीव कला मंदिर फोंडा डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्या वतीन तांच्यांनी बरयल्लें नाटक बरोवंक ना बरयलें दिग्दर्शीत केलें कलाकारांक स्टेजीर हाडलें म्हणजे इतिहास आनी संस्कृती एकाच व्यासपिठाचेर एकाच वेळार कशा पद्दतीत जावपाक जाता हें पुंडलीक दादा नायक हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन दाखोवन दिलें खूब खूब अभिनंदन तुमचें बाबुल्लास प्रभुदेसाय हांच्या बद्दल उलयता आसतना जर हांव म्हणटलो की आजुनूय बी पोर्तुगीज ट्रान्सलेट करपी डायरेक्टली कॉम्प्युटरूच म्हटल्यार जाता म्हणजे स्पश्ट रित्या हांव सांगतलो कारण बरेचशे फावटी योगायोगान तांकां मेळपाची संद मेळ्ळी आनी तांच्यांनी पोर्तुगीजांतल्यान मराठींत केल्लें ट्रान्सलेशन विशेश करून कोमुदिदाद कोड आनी देवस्थान तो आशिल्लो बाकीची सगळी ज्या पद्दतीत तांणी ट्रान्सलेट केल्या वेगवेगळी म्हणजे गोंय सरकारांत विशेष करून कोमुदिदाद कायदे हे जेन्ना इंग्लिशींतल्यान वाचपाची संद येता मराठींतल्यान वाचपाची संद येता तांच्यांनी केल्लें कार्य खरोखरूच उल्लेखनीय आसा हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता तुमी खूब अभिनंदनाक पात्र आसा पद्मश्री मारिया अरोरा कुतिनो ह्यो जरी आमच्या मदीं पावल्यो ना म्हणजे जशें आमी म्हणटा की गोंयचें नांव एक पद्मश्री लेवलाचेर खूब कमी लोकांनी पावयलें तितूंतल्यो हळदोण्या गांवांतल्यो पद्मश्री मारिया अरोरा हांचेंय बी योगदान हें खूब मोठें आसा आनी ह्या सगळ्यांक चूज करून तांचें फेलिसिटेशन करपाचें काम म्हाका दिसता IMB आमच्या इन्स्टिट्यूट मेनेजीस ब्रागांजाच्या सगळ्या टिमीन बरो वेळ विचार करून ही नांवां काडल्या आसतली त्या खातीर तुमचेंय खूब खूब अभिनंदन कारण विशेश लोक चूज करप आनी तांकां समाजाच्या समोर हाडप आयज खूब गरज आसा बाब विनायक खेडेकर काका हांच्यांनी उलयता आसतना सांस्कृतीक प्रदुशणाचेर ते उलयले आनी तांच्यांनी समाजाच्या स्वास्थ्याचेर उलयलें तुमकां कोणूच सांस्कृतीक प्रदुशणाचेर उलयतना मेळचें ना तुमकां बाकीच्या सगळ्या पोल्युशनाचेर उलयता आसतना मेळटलें बट हाची खरी गरज आसा म्हाका दिसता हेजी खरी दखल घेवपाक जाय आनी हाजी दखल जर कोणी घेवपाक जाय आसत बरेच जाण म्हणटले सरकारान घेवची खूब सोंपें लोकांक सांगपाक कारण कसलेंय प्रदुशण म्हटलें काय ती सरकारान दखल घेतली काय काम सोंपलें ऑफकोर्स हाज्या खातीर लागता तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी रेडी करूं शकतले हाच्या खातीर लागता तो ह्युमन रिसोर्स आमी तयार करूंक शकतले हांवें ह्युमन रिसोर्सूय म्हटलो बट तो ह्युमन रिसोर्स कार्यनिवृत्त जावपाक जाय ताका चालना दिवपाक जाय तें काम तांच्यांनी करपाक जाय आमी ह्युमन रिसोर्स केला हांव ना म्हणना
तुम्ही सांस्कृतिक प्रदूषण म्हटलें, बट ताज्या खातीर लागपी ह्युमन रिसोर्स हो सरकाराच्या वतीन सातत्यात तयार केल्लो आसा. तुम्ही मुद्दामून काडून पळयात. हांव मुद्दामून सांगतलो. स्कुलांतल्या टिचरा पासून कावन्सिलरा पर्यंत, म्हणजे साहित्यीक आनी हे ते तर सगळे आसतलेच. ऑफकोर्स हे सगळ्यांचें काम आसा आमचें. बट आमी म्हणटा की पेड ह्युमन रिसोर्स आमी समाजात दवरलेलो आसा. तुम्ही स्कुलान वचून पळयात. तुम्ही सगळे टिचर्स आसतले, पी टिचर्स आसतले, तातूंत करून आमी आर्ट टिचर दिता, आमी योगा टिचर दिता, आमी आर्ट एंड कल्चरांतले टिचर दिता, आमी स्कुलांनी कावन्सिलर्स दिता. मागीर हें काम तेंच्यांनी करपाचें न्हू जाल्यार आनी कोणी करपाचें. एखाद्या सांस्कृतीक प्रदूशण जर आमकां तें नश्ट जावपाक जाय आसत किंवा तें सांस्कृतीक प्रदूशण जावपाक जायना आसत, प्रत्येकान फक्त आपलें काम जरी केलें आसत जाल्यार तुमी म्हणटा तें प्रदूशण जावचें ना अशें म्हाका दिसता. म्हाज्या समोर आशिल्लें काम जरी आपूण केलें, म्हणजे हांव मुख्यमंत्री, म्हजें काम कितें आसा, हांव सातत्यात तें काम करीत आसा. पण त्याच बरोबर समाजांतल्या प्रत्येक घटकात आपलें काम जरी केलें आसत निदान, जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता खुबशें म्हणजे ह्या समाजांतली सगळींच कामां जावन वयतलीं. एकट्यान केलें म्हणून जावचें ना. पण निश्चितच म्हाका ताका दिसता तुमी जर म्हटलो हो चिंतेचो विशय तुमचो चिंतनाचो जावचो, खरी गजाल आसा. निदान हांगा बसलेल्या पैकी लोकांचो किंवा व्हर्च्युअली म्हाका आयकता त्या लोकांचो जरी हो चिंतनाचो विशय जालो जाल्यार हेजी अर्दी समस्या सुट्टली. अर्दीच म्हणटा हांव, सगळी खंयसरूय पावूं. आनी अर्दी समस्या जरी सुटली जाल्यार गोंयचो व्हडलो प्रश्न सुट्टलो. आज आमी पळयता की साहित्यीक चळवळीत काम करपी लोकांक पुरस्कार मेळटा. म्हाका चिंता आसा फुडल्या 10 वर्सांनी पुरस्कार दिवपाक नांवां मेळटलीं काय कितें, ही चिंता म्हाका आसा. कोंकणी अकादमी, मराठी अकादमी, IMB, गोंयचो सांस्कृतीक पुरस्कार, हे पुरस्कार आनी ते पुरस्कार, म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी ह्या पुरस्कार सुद्दां दिवपाक नांव मेळची ना, ही चिंता मुख्यमंत्री म्हणून म्हाका आतां लागल्या. आनी ताकाच लागून म्हणजे तुमी जो चिंतेचो विशय चिंतनाचो जावचो म्हटलो, ही अत्यंत खरी गजाल आसा. आनी ताका लागून सातत्यात मुख्यमंत्री म्हणून आनी एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव फाटलीं 2.5 वर्सां वेगवेगळ्यो गजाली, नवीन नवीन गजाली म्हाज्या क्षेत्रांत करीत आयिल्लो आसा. तुमी जर 2.5 वर्साचो म्हाजो मुख्यमंत्री पदाचो आनी एड्युकेशन मिनिस्टराचो कार्यकाळ जर पळयशात जाल्यार हांव मुद्दामून कांयच गजाली तुमच्या समोर दवरता. पयले फावटी आमी मास्टर इन आर्किटेक्चर 2 नवीन कोर्स सुरू केले. पयलेच फावटी आमी मास्टर इन आर्ट्स हे 2 नवीन कोर्स सुरू केले आर्ट कॉलेजीन. पयलेच फावटी आमी डिग्री इन थिएटर्स ही नवीन कॉलेज सुरवात केली आमी कला अकादमीच्या सहकार्यान. आमी पयलेच फावटी म्हाका दिसता ताका लागून प्रायवेट युनिवर्सिटी बिल पास करून डिझायन कॉलेज सारकिली नवीन कॉलेज, स्किल्ड कॉलेज ह्योय कॉलेजी सुरवात केल्यो. त्याच बरोबर वेगवेगळ्यो कॉलेजीस गोंयांत हाडपाचोय प्रयत्न जो आसा हो नितांत आमी केलो. हाल्लीच म्हणजे काल छत्रपती शिवाजी महाराज चेर ही आमी एस्टाब्लीश केली. आनी इतकेंच न्हय तर गोंयचो इतिहास इसवी सन 1 पासून 1961 पर्यंत गोंयचो इतिहास बरोवपाक नामनेचे 3 इतिहासकारांक आमी बरोवन तो जाता तितके बेगीन ताजे 3 म्हणजे इसवी सन पासून आतां पर्यंत म्हटलां हांवें. हेंय काम आमी केलें आनी इतक्याचेरूच थारूंक ना. गोवा एट रेट 60 हाच्या सकयल फुडल्या 10 डिसेंबर पर्यंत गोंयांत एकाच वेळार 60 जाग्याचेर गोंयचो इतिहास, गोंयचो फुडार आनी गोंयच्या 60 वर्सांत जाल्ली उदरगत नामनेचे 60 जाण 30 कॉलेजी आनी 30 हायर सेकंडरीन एट अ टायम ह्या विशयाचेर उलयतले, जेणे करून गोंयच्या तरणाट्यांच्या मदीं खंय तरी जागरूकता निर्माण जावची. हें गोंय भांगराळें गोंय जावचें म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. सरकार अशा तरेन हर एक प्रयत्न आपल्या परीत करीत आसा अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव खंयसरूच कमी पडूंक ना. म्हणजे फक्त एखाद्या स्कुलाक टिचर दिवप इतक्या पुरतेंच काम म्हाजें न्ही, तर त्या स्कुलाक म्हणजे हांव म्हणटा की कोडिंग आनी रोबोटिक्स सारकेलें शिक्षण हे इतले तज्ञ तयार करता आसतना थंयसर साहित्यीक आनी कला क्षेत्रांतलो विद्यार्थी घडचो होय म्हजो प्रयत्न की एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून आसा. हांवें जेन्ना म्हटलें की टॅक्नोक्रेट्स म्हाका तयार करपाक जाय, त्या खातीर तर हांवें टॅक्निकल एड्युकेशनांतली फीस 50% हाडली. बट त्याच बरोबर एखादो त्या स्कुलांतलो साहित्यिकूय तयार जावचो हाजोय प्रयत्न सरकारा कडल्यान सातत्यात जायत आसा.
म्हणून तुम्ही वक्तयल्ली खंत सांस्कृतिक प्रदूषण चिंतेचो विशय खरोखरूच सांगता. म्हणजे तुमच्या सारकिले साहित्यीक आनी पद्मभूषण जे हो एक म्हाका दिसता विचारवंता खातीर हो एक विचाराचो विशय आसा. आनी नक्कीच गोंयांतले विचारवंत हाजेर विचार करून तुमी दिल्ल्यो आयडियाज सरकार घेवपाक तयार आसा. हांवें सदांच म्हटलां की आमी नवीन नवीन आयडियाज वेलकम करता. आमी इनोव्हेशनच्या सकयल वेगवेगळ्यो गजाली सरकाराच्या वतीनूय बी खूब फाटले वर्सभर जालें म्हणजे कोविडांतल्या महामारींतल्यान वयता आसतना सुद्दां वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा. हांव चड तुमचो वेळ न घेता आयच्या ह्या दिसाच्यो ज्या सगळ्यांचे पुरस्कार मेळ्ळे ते सगळ्यांचो गौरव म्हाज्या हस्ते जालो हांकां खरोखरूच तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोवापुरी जे तुमी बुकलेट काडली वता त्रैमासीक जे काडलें वता त्याय खातीर तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. पण ते त्रैमासिकांत म्हाका दिसता युवकांनी बरोवपाक सुरवात करपाक जाय. तुमच्या तिगांय कडल्यान तुमच्या चौगांय कडल्यान आयज तुमी जेंचें फेलिसिटेशन केलें तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन गोंयांतले कितलेशेच म्हजे युवा मित्र आनी मैत्रिणी अशाच पद्दतीत साहित्य सामाजीक सांस्कृतीक ह्या चळवळींतल्यान काम करीत फुडें येतले हाची हांव अपेक्षा करता आनी म्हजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. खूब देव बरें करूं. माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद जी सावंत.